बोर्डरी वयल्यान कळंगुटे येयल्ली एक बायल सापडली कोरोना पॉझिटिव्ह. वाश्को मांगोर हिलार वाडत चल्ला कोरोना केसींचो आंकडो. भारतातही कोरोना कमी जायना. जुलयाचे निमणे कडेन वा ऑगस्टाच्या पहिल्या सप्तकात जाव येता विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन. ह्या महिन्याचे 15वेर करतले तारीख निश्चित, सांगले सभापती राजेश पाटणेकरान. कोलंबोच्यान 126 खलाशांचो आनीक एक पंगड पावलो गोंया. बांबोळे आणि पणजीच्या केंद्रांनी करतले क्वारंटाईन. 3 महिन्यासावन कुडचडचे फोन पडल्यात बंद. ब्रॉडबँड सेवा वापरपी लोकांची जाल्या अडचण. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. वाश्को मांगोर हिला वयल्या 350 फॅमिलींक 8 दिसांचो कड्डणाचो सांठो त्यांच्या घरा व्हरून पावयात. मुख्यमंत्र्यान संबंधित यंत्रणेक आदेश दिला. कोविड-19चे पेशंट सापडले उपरांत मांगोर हिल वाठार सील केलो. कोविड पेशंट सापडले उपरांत हो वाठार कंटेनमेंट झोन म्हणून जाहीर केला. मांगोर हिल वाठारात कोविड-19चे 40 वयर पॉझिटिव्ह पेशंट सापडिल्ल्यान खवदळ जाल्लो. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान बिरेस्तारा उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, थळावो आमदार आणि पालिका मंडळाबरोबर बसका घेतली. या वाठारांतल्या लोकांक फुडल्या 8 दिसांचे कड्डण पावोवपाची जबाबदारी तांणी पालिका मुख्याधिकारी आणि उपजिल्लोधिकाऱ्याचेर दिल्या. ताणें सील केल्ल्या वाठाराची पळोवणी केली. बसकेत मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें पळयत. टेलिफोनिकली त्या फॅमिलीचे 350 फॅमिलीचे नंबर आयज घेवन प्रत्येकाकडे तुजो स्टाफ बसेल, डेप्युटी कलेक्टर आणि म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ बसेल. कोणाक कितें जाय, ओके, आतापर्यंत आमी पेड दिता. सपोज कोणाची परिस्थिती ना पेड घेवपाची जाल्यार ताका आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक जाय. ओके, डेप्युटी कलेक्टर जो आसा पळय आनी CO हे दोगांयची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची. 350 फॅमिलीची नांवां आनी तेजे हेड ऑफ द फॅमिलीचे फोन नंबर आयज आतां बसल्या उपरांत तुमी जवळपास 10-12 मिनीट फोन कंप्लेंट करपाचें. तांकां आतां जेन्ना आमी रेशन जाय म्हणटा पळय तें एकदां साबण हाडून एकदां कॉलगेट हाडून नो, तांकां फुडल्या 8 दिसांनी कितें जाय तें वांगडा स्टाफाक करून घेवपाक जाय. तेजे वांगडा एकूच लिस्ट कितें तें जेका पयशे पेड करप शक्य ना तो फोनारूच सांगतलो हो बाबा अत्यंत गरीब, जेका पेड करप शक्य ना ताका 8 दिसांचे जे तांदूळ जाय, ताका दाळ जाय, साखर जाय आनी पालो जाय. ह्यो गजाली तो फुकट डेप्युटी कलेक्टर व्हरून त्याच्या घरात पावयतलो. आयज सांजचो पर्यंत पावयतलो फुडल्या 8 दिसांचें सामान. मांगोर हिल वाठारात 2 दिसात कोविड-19चे 40 वयर पॉझिटिव्ह पेशंट सापडिल्ल्यान पुराय वाश्को लॉकडावन करचें अशें थळाव्या आमदारा सयत मुरगांव पालिकेने मागिल्लें. परिस्थिती सरकाराच्या आटापात आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. नगराध्यक्षांनी मुख्यमंत्र्याच्या निर्णयाचेर विश्वास दवरत ताका सांगात दिवपाचें उतर दिलें. पळयत. सगळ्या वार्डांनी म्हाका दिसता एवरी कावन्सिलराक फोन कॉल्स येतात की लॉकडावन करचें म्हणून, पूण ते आमी डिसिजन घेवंक शकना. थंयसर मास्टर मायंडूच जाय. तेका लागून हांव आमच्या दोनूय मिनिस्टरा कडेन उलयलां, आमच्या लोकल आमदारा कडेन उलयल्लो आसा आनी तें डिसिजन बरें स्मार्टनेसली घेवपाक जाय. हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या चीफ मिनिस्टराक तेणी ताका जाय तशें डिसिजन घेवचें. ताका आमी सहभागी आसतले. गोवा 365 खातीर चिखलेच्यान हिरू महाले. 3 महिने जाले कुडचडची BSNL टेलिफोन सेवा बंद पडल्या. 1100 फोन धारकांक लँडलायनी वापरपाक मेळनात. सरकार म्हणटा बिलां फारीक करपाक आनी शैक्षणीक गजाली खातीर ऑनलायन यंत्रणांचो वापर करात. पूण हांगा लोकांक इंटरनेटा खातीर ब्रॉडबँडय वापरप कुस्तार जाला. भारत संचार निगम लिमिटेडाची कुडचडची टेलिफोन सेवा फाटल्या 3 महिन्यासावन बंद पडल्या. बंद पडलेली टेलिफोन सेवा दुरुस्त करप शक्य ना. खंय रजाव कितें तर स्टाफ कमी आसा. जायते जाण रिटायर जावन घरा गेल्यात, पण त्यांच्या जाग्यार अजून कोणाक घेवंक ना. फाटले काळा जर तर गेले जाल्यार प्रत्येक घरांनी BSNLची रिंग आयकूं येताली. प्रत्येक घरांनी BSNLचें कनेक्शन आसलेलें. आयज खंय तरी प्रत्येक घरांनी हें कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्ले कडेन आसा. तर कारण जर बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार आमी केन्नाय जर कंप्लेंट दिवपाक एक्सचेंजी येयले जाल्यार ते म्हणटा आमचे कडेन मनीस ना. पूण आयज जर आमी बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार BSNLची सेवा ही अत्यंत हीन दर्ज्याची आसा. फुडलो जो काळ आसा तो म्हाका दिसता चडसो ऑनलायन नेटवर्काचेर चलपाची गरज आसा. तांचो स्वताचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, स्वताचो केबल घातले कडेन तरी आसतना त्या सेवा लोकांक दिवंक शकता. किती कनेक्शन होते आपल्याकडे? किती कनेक्शन सध्याला? आता सध्याला एक 1100 कनेक्शन आहेत. 1100 कनेक्शन सगळे चालतात? सगळे टोटल आता
बरेचसे फॉल्ट पण आहेत आता सध्या पेंडिंग. हां पण लोकांची हे आहे की त्यांना कनेक्शन असून बिलं रेग्युलर येतात. नाही, त्यातले आम्ही बरेचसे जे ॲप्लिकेशन देतात ना त्यांना आम्ही रेंट रिबेट फॉरवर्ड करतो. त्यांना सध्या लाईनचं काम करायला आता सध्या तरी कोणी नाही आहे. 2-3 पैशापासून आणि आता डिफॉल्ट वगैरे कोण करतात कामं? फॉल्ट सध्या एक लेबर आहे आता सध्या एक. आम्ही सध्या कुडचडेच्या BSNL एक्सचेंजीकडे आसा आणि हांगच्यान टोटल हांगा 1100 कलेक्शन आसा. कुडचड्यार, सावड्ड्याक, अर्द सांगेलपाट, अमळाय अशा वेगवेगळ्या थळांचेर हांगच्यान ह्या केंद्रा कडच्यान ह्या एक्सचेंजी कडच्यान सगळ्याक लोकांक हांगा टेलिफोन सप्लाय जाता. एक गजाल कितें केली 3 म्हयने साकून हांगा सगळें कनेक्शन डेड आसा. मॅक्झिमम कनेक्शन हांगा डेड आसा आणि लोकांनी मागणी आहा की बेगीन सुरू करची. सरकार एकदां म्हणटा की सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगता की सगळें आतां ऑनलायन जावपाचें आणि फुडलें शिक्षण आसा तें ऑनलायन जावपाचें. पूण हांगा जी सगळ्या रिमोटांच्यान गेल्या ही एक्सचेंज रिमोट एरिया जे आसा आनी तातूंत भितर BSNL एकूच जें अशी हें आसा BSNL सगळ्यां कडच्यान रेंज मेळटा जावं तांच्यान इंटरनेट मेळटा नेट मेळटा आमकां. पूण हेंच जर हांगा गेले 3 म्हयने साकून बंद आसा आनी सरकाराची ह्यो येवजणी कशी फुडें वतल्यो ना. हांगा जे 5 लायनमॅन आशिल्ले ते लायनमॅन VRS घेवन गेल्ले आसा. हांगा फक्त एक JTO एकूच हांगा JTO आनी एक हांगा बसलेले आसा 2 ते 3 वर्कर हांगा काम करता फक्त हेजे व्हडले एक्सचेंजीक. आनी जेन्ना आमी JTO कडेन मेळ्ळे JTO सांगपाक लागलो की आमचे कडेन लायन वर्कर ना आनी आमचे कडेन ते आनी येतले. पूण गेले 3 ते 4 म्हयने साकून अख्खी सगळे हांगा टेलिफोन डेड जाल्ले आसा. आनी हाजी लोकांक मागणी आहा की लोकांनी हाणें सरकारान हाजेर बेगोबेग हें करून ह्या लोकांक चालू करून दिवचें. कित्याक हातूंतूच फुडल्या भुरग्यांना शिक्षणाचे हातूंतूच येवपाक शकता. गोवा सिटीचे प्रहर सावड्डेकर कुडचडीच्यान. गोवा 365 खातीर सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकर. बॉर्डर हुपून बागांत येयल्ली एक बायल बिरेस्तारा कोविड-19 टेस्टीत पॉझिटिव्ह सापडली. देखून आता ह्या वाठारात खवदळ पडला. ह्या वाठारातलो एक बीच रिसॉर्ट सील केला. ते बायलेचेर सध्या उपचार चालू आसात. कोविड-19 केशीत पॉझिटिव्ह सापडिल्ल्यान कळंगूट भागातलो तिठो लेनीकडलो रिसॉर्ट सील केला. लग्ना खातीर खंय ती बायल गोंयां येयल्ली. तिची तपासणी चालू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगलें. मजगतीं ती लग्नाचे सुवाळ्यात वांटेकार जाल्ली अशें कळटा. ह्या सुवाळ्याक बऱ्याच लोकांची हजेरी आसली. कलंगूट एक जाणटेली सापडली आणि मातशी सिरियसूय आहा ती म्हाका व्हेंटिलेटर हय पारसून ती बी आतापर्यंत त्या खातीर हांव परत सांगता म्हणजे लोकल ट्रान्समिशन वेगळें आणि कम्युनिटी ट्रान्समिशन वेगळें. लोकल ट्रान्समिशन हे त्या पर्टिक्युलरली सोर्स तेजो समजलो आणि तितकेच एरियेन आसा म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या एखाद्या किंवा दुसऱ्या टच आसलेल्या वार्डान आसा त्या तिसऱ्या वार्डाक वचूंक ना. दॅट इज अ लोकल ट्रान्समिशन. कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणजे पूर्ण वास्को शहरान जाल्लें जाल्यार इज अ कम्युनिटी ट्रान्समिशन. द सेम थिंग कळंगूट सापडलें ती खंय तरी मुंबयच्यान आयिल्ली. तिजो आमी त्या खातीर म्हणटा तर स्टेट गव्हर्मेंटान तेजो थ्रोट स्वॅब काडलेलो म्हणून कळयली नाजाल्यार ती कळचीच धरली. पॉझिटिव्ह येयली म्हणना फुडें तिका एडमीट केल्या बरोबर तसो ओके. तिची टेस्टिंग पयलीं जालां काय फक्त सिमटम्स थ्रोट मेळप स्वॅब काडलेलो म्हाज्या अंदाजान ताज्या उपरांत तिका व्हेल्या. तिने एक वेडिंग पार्टी कितें अटेंड केल्या म्हणून आयकतात. ती येयल्लीच लग्नाक ती येयल्लीच लग्ना खातीर. हांव चॅक करता हांवें डिटेल्स घेवंक ना. जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटात टिका करपाची गरज ना. बॉर्डरींचेर खर तपासणी चालू आसा. पळयात. बॉर्डर सीलूच आसा बॉर्डर स्ट्रिक्टूच आसा. परत सांगता आतां पर्यंत जे कोण येता पळय न्ही रे ताका तसो बॉर्डरी वयल्यान कोण चुकून येयलो आनी आतां जो मंगूर हिलच्या बाबतींत जालो त्या फॅमिलीचीच चूक आसा. तांच्यांनी पयले दिसा सांगलें जाल्यार हो प्रकार जावचो नासलो. पूण ती जाणटेली आहा म्हणजे प्रायवेट हॉस्पिटलान एडमीट जाली ती. ताजे हांव डिटेल्स घेता तिची म्हाका डिटेल्स टेस्टिंग स्कीप जाला अशें मातशें हें आहा. हांव पळयतां. ओके. आनी वास्को मातशें सील जावंक शकता चान्सीस आसा. हांव आज सांजे पर्यंत पळयतां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जुलयाचे निमणे कडेन वा ऑगस्टाच्या पयल्या सप्तकात सुरू जातलें. सभापती राजेश पाटणेकरान सांगलां. अधिवेशनाची तारीख ह्या म्हयन्याचे 15वेर थारायतले अशें ताणें सांगलें. गोंयांत कोविड-19च्या केशींचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकार खरसाणीन यत्न करता अशें सभापती राजेश पाटणेकरान सांगलें. The speaker said the government is working hard to contain the COVID-19 pandemic in the state. Mostly it will be in the last week of July or first week of August. It will be decided by 15 June. But government is taking maximum care of the the state of Goa. की हो व्हायरस जास्त स्प्रेड जावचो न्ही. गोंयच्या लोकांक इफेक्ट जावचो न्ही म्हणून मॅक्झिमम केअर घेता. चीफ मिनिस्टर म्हण हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वेश राणे हे सगळे विथ कॉम्बिनेशन
they are working very well. I think after some days it will be in control. प्रत्येका आपापली जबाबदारी खबर आसा, मुख्यमंत्र्यांक खबर आसा की आपणे थंय वचूंक जाय, तेची पाहणी करूंक जाय. नाल्यार जपून पेपरांचेर किंवा टीव्हीचेर जे आयकले म्हणजे काय सिच्युएशन कळना ते स्वता आपण गेलो म्हणून त्या म्हाका त्या प्रमाणे आयज सीएम थंय गेला आसलो. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान अमर चावरिया. राज्यभर पावसान धुमशण काडलें आनी त्याच वेळार हेदोडे वाळपय बुधवार दिसा 22 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यान जीव वगडायलो. वाळवंटी न्हंयचेर तो न्हावपाक म्हण गेल्लो. न्हातासतना खोल उदकांत बुडून तेका मरण येयलें. बुधवारा सांजवेळार 22 वर्सां पिरायेचो दीपक करवत हो कोपड्डेच्या धनगर वाड्यावयलो भुरगो रेंव काडपाक म्हणून गेल्लो. काम सोंपले उपरांत 5:30 सुमार तो पिवपाक गेलो. तो परत येयलोच ना. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचे मजतीन तेची कूड 6:30 सुमार उदकांतल्यान वयर काडली. गोवा 365 खातीर वाळपयच्यान अनिकेत नार्वेकार. गोंयच्या खलाशांचो आनीक एक पंगड गोंया पावलो. कोलंबो श्रीलंकेसावन 126 जाणांक घेवन हे विमान बुधवारा सांजे दाबोळे विमानतळाचेर देंवलें. प्रवाशांक क्वॉरंटायन जावपा खातीर वेगवेगळ्या केंद्रांचेर धाडून दिल्यात. विमानतळ प्राधिकरणान आनी भलायकी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी सगळे तरेची जतनाय घेवन ह्या प्रवाशांक येवकार दिलो. कदंबा बसींतल्यान खलाशांक वेगवेगळ्या हॉटेलांनी व्हेल्या उपरांत रितें जाल्लें विमान परत श्रीलंकेक वचपाक गेलें. कांय खलाशांक बांबोळेच्या रिसॉर्टांत जाल्यार कांय जाणांक पणजीच्या हॉटेलांनी व्हेल्यात. गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले. बाणावली आनी सेरावलीचे लोक थर्र भियेल्यात. 36 वरां पडलेल्या पावसान उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. अजून पुराय पावसाळो सरपाचोच आसा. कशें जातलें? वेस्टर्न बायपासाचें काम चल्लां. तेका लागून साळ न्हंयचें उदक आडावन रावलां. कितें बरें वायट घडचे आदीं हाचेर उपाय करात, थळाव्यांनी मागलां. वेस्टर्न बायपासाच्या कामाक लागून साळ न्हंयचें उदक आडोवन रावलां. बाणावली आनी सेरावलीच्या लोकांनी आनी शेतकाऱ्यांनी ते खातीर भंय उक्तायला. शेतांतले बांदय पुरवल्यात. ह्या वाठाराची बिरेस्तारा थळावो आमदार चर्चिल आलेमावान थळाव्यांक बरोबर घेवन पळोवणी केली. पळयात चर्चिलाचें निरीक्षण. सदां कितें उलयतालो, रिवर उसपिना जाल्यार इस्टील घाल, कितें घाल, गांव बुडटले. उड आसा तो आतां हें उदक वचना, हें पुरलो आहा. आतां तेका इमिडिएटली कितें गेलें, हें पुरलो म्हणटकूच उदक तें कांडोमेंट उदक आहा तें त्या आडी गेलां. कळ्ळें? आनी हें आतां सांगलां हें इमिडिएटली 2 दिसां भितर हें पयलीं ओपन कर. मागीर हें कोण इलिगल ती पळयलां तें काडपाक पडटलें. मागीर हें एक्वेशन करपाक तेणें आपल्याक हें दिलां. एक्वेशन करपाचें, हें ती बंद करपाचें, हें तें सगळें काण दिवपाक जाय तेका. आनी हिंग बंद करपाचो. आमगेली जमीन हिंगा 8,000 जमीन गेल्या. आमी तांकां काय म्हणना रोड जाय म्हणून जाय म्हणून. कॉमेस केलो, रोड केलो, हो न्हंयचो बांद कातलो आनी उदक भितर गेलें. आमगे आनी 15,000 सुमार जमीन आहा त्या सायडीक, वयल्या सायड ती जमीन आख्खी जमीन पेडे गेल्या. हिंगाय कातलो थंय आनी हो थंय माड तुमकां दिसती पडटा. येतो माड आनी हो कातोले ती माड. हो थंय लास्ट माड, हो तो दिसती पडटो. हिंगाय आनी 2,000 फूट जमीन उरल्यो आहा. हिंगा आमी फ्रेश वॉटर नुस्तें घातालीं. हिंगाय फ्रेश वॉटर नुस्तें घातालीं. आतां हें उदक ऑलरेडी कॉन्टेम्प्लेट जालें. हो न्हूच बांद कातलो म्हणून आमी पुलीस कंप्लेन केली. पुलिसेन कांयच एक्शन केलें ना. हेजें इंचाल ना बसून आमी 2-3 डिपार्टमेंटां, कलेक्टराक 2-3 डिपार्टमेंटां दिलो आहा. आमगेले आमी ऑलरेडी प्रिपेर्ड केलो आहा. कोर्ट बंद आहा म्हणून आमी कोर्टान घालपाचें वले. चर्चिलान कितें सांगलां? चर्चिलान सांगलां ही खंय ओलती एक्वायर करता. आनी म्हाका दिसता इथे मी हो कुडको एक्वायर कोणी आख्खें ओपन केल्या बरें जातलें. बट एक्वायर एंड पेयर हारी करपा जाय न्ही. तुमी हारीकूय कोनाय. ती ऑलरेडी आमगे गेल्ल्या भाशेन वॉश जाल्ल्या भाशेन आहाय थंय ऑलरेडी. ते आनी कितू माड आहाय ते थिंगा. आनी कोण एक इंच जाल्यार मनीस सांगना कोणूच ना म्हण पुलीस सारकें एक्शन घेयनाय. आमचे शेतकार भाव फिशर आमचे पळय गांवचे नुस्त्या मारपा वयताय, तिगूर मारपा वयताय आनी ह्या दिसा पावस पडटा तिगूरूय चडटाय. थिंग गेले जाल्यार दे वॉज एन अनयुजुअल थिंग वीच वॉज हॅपनिंग. उदक रिवरांतल्यान सोन ती हांड आहा ते सायडीसून तोड्यां भितर येता. एवरीबडी नोज वॉटर आमी बांद कोताय तोड्यां भरपा आनी मागीर न्हंय सोडपा. दीस वॉज अनयुजुअल. सो देन वी ऑल गॅदर्ड देर सगळीं येयलीं थिंगा आनी वी नोटिस्ड that this is happening because of this project. The government or the executing agency तेणी planning करपा जाय. We know that we are approaching monsoons आनी तेम पळय हिंगा हे बांद सोडून एशी बंद ओपन केल्ले जो आगे भाटां सगळें उदक सोडलें ते सायडीन आनी रिवर बंद केल्या. हेजो इम्पॅक्ट जाला की वॉटर हॅज
reverse movement of the water. If you see that water is contaminated, it is stagnant. We had an inspection last year in December here, and we have a report where the Water Resource Department has stated that the water here could contaminate even the groundwater level. So the groundwater table, if it's contaminated, is just not of this area. The entire village gets affected. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गिरी ग्रीन पार्का कडेन हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट वयता. अजाप म्हटल्यार कागाळी करूनय कसल्योच हालचाली जायनात. काल एक हांगासर म्हाका कॉल येयलो की ग्रीन पार्काक वयता आसतना हायवे सायडीक पायप लिकेज जाला आनी कालच्यान ते लिकेज चालूच आहा. ते अजून काल 11:30 चालू जाल्ले ते आतां पासून चालूच आसा. हांवें इन्फॉर्म आनी कंप्लेन केल्ली ऑनरेबल MLA ग्लेन सुद्दां टिकलो थ्रू. उदीक मेन आतां ते टायम टू टायम मेळना. मागीर आमकां प्रश्न पडटा बाबा हे कित्याक लागून अशें जाता. हांव मागतां ऑथॉरिटीज कडेन इनकेस आमी इन्फॉर्म करून पासून अजून मेरेन कांय एक्शन जाल्लेली ना. तेका लागून हांव सांगता ताबडतोब तेजेर एन्क्वायरी जावची आनी कित्याक लागून हे उदीक वेस्ट करता आनी इतले थाउजंड्स ऑफ लिटर्स ऑफ उदीक वेस्ट जाल्लेले आसा. मुख्य सचिव परिमल रायचे अध्यक्षतेखाला निकतीच राज्य कार्यकारिणी समितीची बसका जाली. पत्रादेवी पेडणेच्यान गोंयांत येवपी लोकां खातीर पेडण्याचे कॉलेजीचो स्वॅब कलेक्शन सेंटर म्हूण वापर करतात. भलायकी सचिवान ह्या वेळार म्हायती दिली. राती 8 मेरेन वायन शॉपां बंद केल्यार 9 मेरेन घरा पावूं येता अशें SECन एक्सायज कमिशनराक सांगिल्लें. 266 जाणांक क्वॉरंटायन करपा खातीर तरतूद केल्ल्याची म्हायती SECन दिली, जातूंत 206 खलाशी आसात. आडकून पडिल्ल्या कामगारांक कर्नाटकांतल्या गदग वाठारांत व्हरपाची परवानगी दिल्ल्याचें सांगलें. कोविड-19चे परिस्थितीचो आनी घडामोडींचो नियाळय ह्या वेळार घेतलो. पेडण्याचें महाविद्यालय स्वॅब कलेक्शन सेंटर केलां. सोऱ्याची दुकानां राती 8 मेरेन बंद. 206 खलाशांक क्वॉरंटायनाची सुविधा. आडकून पडिल्ल्यांक गदग वचपा खातीर कदंबाची सोय. आतां मेरेन कर्फ्यू ऑर्डर मोडिल्ल्यान पुलिसांनी 59,232 जाणांचेर केशी नोंदयल्यात. 1,433 जाणांक अटक जाल्या. 487 वाहनां सीज केल्यात. 788 जाणांचेर FIR दाखल केल्यात, जाल्यार 66.27 लाखांचो दंडय दिला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. बिरेस्तारा श्रमिक एक्सप्रेसींतल्यान दिल्लीचे 56 प्रवासी गोंया पावले. बिहारच्यान 1,545 प्रवाशांक घेवन आनीक एक ट्रेन गोंयांत येवपाची आसा. मडगांव पाविल्ल्या प्रवाशांक चेकअपा खातीर पयशे फारीक करचे पडले. चडशे जाणांनी आपखुशेन पयशे फारीक केले, जाल्यार कांय जाणांनी चेकअपा खातीर आपले कडेन पयशे नाशिल्ल्याचें सांगलें. Total of 56 passengers arrived from Rajdhani. My staff and Jet Mamledar 7. Gaurav Gankar was present here and along with the team. So we taken the one team is there. We taking the payment who has required to pay as per the law. Count kela. For the road we have to pay. So they are making the arrangement and payment. Then we make 2 buses to put all the passengers to district hospitals, Malgaon. All the passengers are paying regular payment. प्रवाशांक वतना रेल्वे स्टेशनाचेर बरेंच आदी वचचें पडटा. ते खातीर तांच्या खाणाची सोय करची पडटा. हांगाय आप वावुरपी आनी समाज वावुरप्यांनी तांच्या खाणाची वेवस्था केल्ली, पूण कांय अधिकाऱ्या कडल्यान सहकार्य मेळूंक नाशिल्ल्याच्यो कागाळी आसल्यो. दिवना आनी त्या कारणान जवळ जवळ 100-200 लोकांक फूड पॅकेट्स मेळूंकूच ना, ते तशेंच गेले. सो हांव कितें मानता, जेन्ना कलेक्टरान आमकां इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी आमकां इतलें सपोर्ट करता, वाय नॉट ही सबऑर्डिनेट एंड अदर ऑफिसर्स आर कोऑपरेटिंग एंड हेल्पिंग अस. इतलें जें काम आमी हे वॉलंटियरी जे आमी लोकां खातीर करता, गव्हर्मेंटा कडल्यान 1 रुपया आमी घेवना. एक ट्रेनाचो कॉस्ट जवळ जवळ 1.5 लाख रुपया आसा, जे आमी फूड पॅकेट दिता ते सगळो कॉस्ट आमी सगळे हांगा थंय डोनेशन एकठांय करून मागून आमी एकठांय करून आमी जे आसा न्ही लोकांक वाटपाक लागल्या. इतलें सुद्दां करून सुद्दां वाय द ऑफिसर्स आर ट्रायंग टू शो दॅट दे आर डुईंग अ फेवर ऑन अस. कलेक्टर इज व्हेरी कोऑपरेटिव्ह. कलेक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टली फोनिंग अस to ask about how the work is going on. He is very enthusiastic, he is very cooperative, he is very supportive. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.
दिवचल तालुक्यातल्या हुंवार पिडेस्त वाठारांचेर आमी नदर दवरून आसात. दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान सांगला. अंदूच्या पावसा उपरांत खंयच हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण जावची न्हू हेची जतनाय घेवपा खातीर संबंधीत यंत्रणे बरोबर बसका घेतिल्ल्याची ताणें म्हायती दिली. दिवचल तालुक्याक मिना खणींनी रेवाडो घातला. ह्या खणींच्या पिटांनी उदक भरून रावले जाल्यार कुशीच्या वाठारांनी रावतल्या लोकांच्या जिवाक धोको उपरासता. तशी पाळी येवची न्हू हे खातीर WRD खणींचे अधिकारी आनी थळाव्या बरोबर बसका घेवन गरजेची जतनाय घेवपाच्यो सुचोवण्यो दिल्ल्याचे दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडितान सांगले. पोरू साळात हुंवार येयल्लो देखून अंदू यंत्रणा चड सादूर रावल्या. So meetings were convened in the month of May with the officials of WRD, Tilari Irrigation Project, to monitor the situation and to avoid dangers this year. Since last time we had floods and Bicholim is a flood prone area, but mostly floods used to occur in Bicholim and Sakre city, but last time even Sar floods had occurred because of Tilari Irrigation Dam, and that's why excessive monitoring is going on in Sar village and adjacent villages, and also in Amona, Sakre villages, Bicholim. And situation is being monitored, and all mechanism we have put in place to avoid flood situation in Bicholim Taluka this year. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आनी हाची कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.